आवय, माय, मामी, मॉम, आई, मॉमसी. आनी कितें दुसरी उतरां म्हणटाय मामीकू तुमी? मॉम. आनी मा, मा. वेगवेगळीं नांवां आमी आमचे आवयक उलो मारपाक वापरता. आनी ते सगळ्या नांवान फकत एक संबंद आमचे मदें आनी आमचे आवय मदें. भाव भयणीनो, आयज ह्या 8व्या नोवेनान आमी आमच्या आवयां पासत हो दीस भेटयता तेन्ना आवयांचेर आमी जायतें चिंतूंक जाता, जायतें नियाळूंक जाता. आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमी कराराची खबर आयकल्या. आदलो करार आनी नवो करार. नवो करार आसा तो आदल्या करारा भाशेन न्हय. आदलो करार देवान जो केल्लो तो मनशान मोडलो आनी मनशान जेन्ना तो करार मोडलो तेन्ना देवान सोडून दिली. आनी सोडून दिली तेन्ना ती परतून निर्वासान गेली. आदलो करार काबार जावन जेजू जेन्ना येता नवो करार स्थापता तो आदले भाशेन न्हय. कित्याक हो करार चड देवाचेर दल्लेलो आसा आनी आमकां फावो तितली कृपा दिल्या. जेजूच्या रोगतान हो करार घट केल्लो आसा. आयज आवयांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्यो आवयो आमचे लागीं करार करतात काय? ज्यो आवयो तुमी आयज ह्या मिसान आसात, तुमी तुमच्या भुरग्यां लागीं कसलो तरी करार केला? उतरां जायते भाशेचीं आमचीं आहा. वेगवेगळीं उतरां आमी आमच्या आवयक उलो मारूंक वापरता. करार, कवनंट आमच्या आवयां लागीं आसा काय? देवाचेर जरी तर आमी नदर मारली, ह्या करारान देव सदां विस्वाशी, तो करार केन्नाच मोडिना. आनी ह्या करारान देव पासेंस काडटा, थणसाण घेता, पातकां भोगसूंक तयार जाता. आवयचे सगळे हो गूण दिसती पडटा. हो देवीक गूण आवयां सगळें दिसती पडटा. करार मोडटा तेन्ना आमी भुरगीं जेन्ना आसा तेन्ना करार मोडपाक सोंपें. भोव करून जायते फावटी आमच्या आवयांचीं उतरां आमी वापरता. जायते फावटी आमची वागणूक आमच्या आवयां सवें. थोडे फावटी आमच्यो आवयो आमच्या घरान सिरविदोरां जाल्ल्या भाशेन आमी तांकां लेखता. म्हणल्यार सगल्यो वस्तू आमकां मेळपाक जाय, जेवण मेळपाक जाय, घराची नितळसाण आसपाक जाय, आमच्यो वस्तू जाग्यार आसपाक जाय, सकाळीं उठोन पासून आमची बेड पत्तून घालपाक जाय. कोणें करपाचें? माय कोत्तली. म्हणटच सगळे आमी माय कडेन रावता. आनी जरी तर करूंक ना जाल्यार आमचे मदलीं थोडीं धाकटीं आसतना आनी व्हडलीं आसतना जायते फावटी आवयांचेर देंगशे घालता. घालना काय? ज्यो आवयो आसात तुमी, तुमचेर केन्ना तुमच्या भुरग्यांनी घातला हे भाशेन? तुमी भुरगीं आहात तांणी आवयांचेर हे भाशेन केन्नाच करूंक ना काय? करार आवय सोंसणिकायेन सांबाळटा. आमी भुरगीं जेन्ना चुकता, थोडे फावटी ल्हान चुकी आमच्यो, थोडे फावटी व्हड चुकी. जायते फावटी भुरग्यांच्यो चुकी आनीक कोण सांगता. आवयक जरी तर चूक सांगली जाल्यार दोन वस्तू घडूं येता. थोडे फावटी एक बडी पडपाक शकता, एक थापट पडपाक शकता, एक धेंगसो पडपाक शकता आवयचो. पूण चडशे फावटी आवयो आपल्या भुरग्यांक प्रोटेक्ट करतात. चेड्याची कोणें जरी तर खबर सांगली, तुजो चेडो हे भाशेन कित्याक कोत्ता, ना तो एशें एशें एशें, ताचें जस्टिफिकेशन आवयां लागीं आपल्या भुरग्यां पासत सदांच आसता. जायते फावटी ते वायट जाले जाल्यार पासून तांच्यो चुकी आसा तो लिपोवपाक हें काम माय कोत्ता. कोन्ना मायो? आवयो कोन्ना? भुरग्यांच्यो चुकी आहा त्यो लिपोवपाक. कशेय भाशेन ताका बरें आसा तेंच मेळपाक जाय. तो कितलोय वायट जालो जाल्यार तो म्हजो पूत, तें कितलेंय वायट जालें जाल्यार ती म्हजी धूव. आवयांचो करार. आमी भुरगीं जीं आहा ती जायते फावटी उरफाटी. भोव करून जेन्ना आमकां आवयां कडेन मेळना तेन्ना आवयांचेर आमी जायते फावटी उप्रासता. ह्या पासत आमचीं उतरां, आमची वागणूक. भोव करून तीं जेन्ना उसक्त पडटात,
ती जेन्ना म्हातारी जातात तेन्ना आयचे पयलें वाचप ह्या उतरांनी सोंपलां. तर जें कितें पोरणें आनी खोटारें तें शेकी नाच जावंक पावता. खोटारो कोणाक म्हणटा? खोटारो कोणाक म्हणटा? मोटरांक. आमची मोटरां फोंटारीं जाल्यांत आतां तें डिस्पोज करपाक जाय, स्क्रॅपाक दिवपाक जाय. मोटरां आहा ती पोन्नी जाता आनी फोंटारी जाता. आवय पोन्नी जाता केन्ना? आवय केन्ना फोंटारी जाता? पूण भाव भयणीनो, जायते पावटी आमी अनुपकारी भुरगीं जीं आसात तीं असली वागणूक जायते पावटी आमच्या आवयांक दाखयता. आवयांक तशेंच बापायांक. पोन्नी जाल्यांत तीं आतां, खोटारी जाल्यांत. आतां तांकां डिस्पोज करपाक जाय. आनी ह्या पासत आमच्या घरांत तांकां आनीक सुवात मेळना. कारणां आमचे लागीं जायतीं आसात. आतां आमकां वेळ ना, आमी कामाक वेता. तूं भुरगो आसलो तेन्ना तुजी आवय ती काम कोत्ताली. घोडे भायर न्हू जाल्यार घरचेंच काम जें आतां हांवें सुरवातेक म्हणलां, आवयन हें करूंक जाय, तें करपाक जाय, तें करपाक जाय, हो सगलो वावर मायनूच करपाक जाय. जरी तर तिणें म्हणलेलें की हो वावर करपाक जाय देखून भुरग्याक दिवपाक वेळ ना अशें म्हणलेलें जाल्यार कितें जावपाचें काय? हाचे शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू आपल्या शिसांक वेंचून काडटा. आनी मार्कू खेरीत भाशेन हें शुभ वर्तमानान ही खबर दिता आसतना तांकां आड नांवांक आयिल्लें तांची खबर सांगता. सिमावाक आड नांव दिलें. कितें म्हणून? सिमावाक म्हणलो पेद्रू. पेद्रू म्हणल्यार खडप. ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों. आड नांव दिलें पेद्रू. जुआंव आनीक जाकोब जेबेदेवाचे पूत, तांकां नांव दिलें बोआनेर्जीस, घडगड्याचे पूत. उर्बेवून सिमांव आसा आनी हे दुसऱ्यांकूय बीन आड नांवां जेजून दिल्लींच आसतलीं. सगळीं आड नांवां हिंगा बरोवंक ना. आमची आवय आमकां जायते पावटी आड नांव दिता. जायते पावटी नांवान उलो मानना. तुमी आवयो जाणा आसतल्यो तुमच्या भुरग्यांक तुमी कितें आड नांवां दिल्लीं आसात. वो भुरगीं कशीं तुमी तुमचे आवय तुमी ल्हान आसतना तुमकां कितें म्हणटाली आनी आतां पासून कितें म्हणटा खबर आसतली. बदल्ला स्टिवन, बदल्ला. तुका धाकलें आसतना मामी कितें म्हणटाली तें आजून तेंच म्हणटा. हाल्यां काजार जातलो तरी पूण तेंच म्हणटली. आनीक तूं जाणटो जावपासून मामी जरी तर उरली जाल्यार ती तेन्नाय तुका तेंच म्हणटली. ती बदलना. आवय बदलना. कित्याक हो आवयचो करार आसा तो संबंद, रिलेशनशीप, जो देवा लागीं जो आमचो करार आसा तातूंत ही रिलेशनशीप हो संबंद जावपाक जाय. जायते पावटी आमी देवा कडली पयस गेल्या कित्याक काय म्हणल्यार आमी हो करार संबंद कसो घेवचे बदलेक जायते पावटी तो बिझनस कसो घेतला. आमकां जाय तेन्ना आमी येतले देवा कडल्यान. आमकां जाय तेन्ना आमी देवा कडेन मागतले. गरज पडली जाल्यार दिमी घालून मागतले, रोडोन मागतले, जाय तो वेळ इगर्जेन येवन सारून मागतले. गरज पडली जाल्यार बिझनस. संबंद म्हणटा ते बिझनस न्हू. संबंद सगळ्या वेळार उरता. आनी आवयां पासत मागता आसतना जरी तर आवय लागून बीन आमचो संबंद एक बिझनस जाल्यार कोटा. आमचें भुरग्यांचें कोटा. ती मागीर व्हडलीं जावं केदीं जावं, आवय लागीं आमचो करार आसा तोच संबंद देवा भाशेन. आनी ह्या संबंदान ह्या करारान देव जे भाशेन विस्वाशी रावता आमच्यो आवयो विस्वाशी रावतातूच. कितलेंय वायट केल्यार थोडी कांय सांगना, कोणाक सांगना, ओगी सोंसता आनी मागता आपल्या भुरग्यां पासत. भाव भयणीनो, आयज आमच्या आवयां पासत मागता आसतना आमचे धरती मातेचोय उगडास करुया. ही धरती ही आमचें अस्तित्व थंयसर आसा. ती आमकां कांय म्हणना, पूण सगलें कितें आमकां दिवपाचें आसा तें दिता. झाडां दिता, फळां दिता, उदक दिता. सगलें जें कितें आमच्या उदारपसणाक गरजेचें ही माती आमकां दिता. आनी ह्या पासत आमी तांकां धरती माता अशें म्हणटा. जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां ही कृपा मागुया. जेजून जेन्ना आपल्या शिसांक वेंचून काडले आनी खेरीत आपोस्तलांक वेंचून काडले तेन्ना तांकां पाठयले. तांकां वेंचून काडले ते शो पीस न्हू, शोकेशीन घालपाक न्हू,
पूण तांकां पाठयलें देवाचें राज परगटूंक, ते संबंद घट करूंक, जें कितें पिड्यार जालां तें परतून सारकें करूंक, जे संबंद तुटल्यात ते बांदून हाडूंक, भोव करून मनशाचो संबंद पातका वरवीं देवा कडेन जो तुटला तो सारको करूंक. कित्याक होच संबंद सारको करपाक जेजू ह्या संवसारान मनीस जावन आयलो आनी त्या खुर्साचेर आपलें रगत वारोवन मेलो. आनी खुर्सार मरता आसतना आपल्या ह्या आपोस्तलांक, आपल्या शिसांक आनी आमकांय सगल्यांक आपल्या आवयचें देणें दिलें. अस्तरे हो तुजो पूत, ही तुजी आवय, जाल्यार आमकां हें देणें जें देवान दिलां, जें जेजून दिलां, तें आमी सांबाळूंक फुडें सरता आसतना आमचें मिसांव चालू आसा. मिस्योनार आमी, दर एकल्याक आमकां मिसांव आसा. खेरीत भाशेन आमचें मिसांव हो देवाचो करार सांबाळूंक, तो देवाचो करार दुसऱ्यांक शिकोवंक आनी दुसऱ्यांकूय हो करार तांच्या जिवितांत जिवंक आदार करूंक. जशें पयल्या वाचपान आमी म्हणलां, आनीक भावान भावाक शिकोवपाक नाका, शेजाऱ्यान शेजाऱ्याक शिकोवपाक नाका. असलो दीस आमकां येवं पासून तें शिकोवपाक जाय, तें उलोवपाक जाय, तें दुसऱ्यांक आमी दाखोवपाक जाय. तर हेंच करूंक हे भेटींत आमकां कृपा मागुया आनी सगल्या आमच्या आवयांक ह्या मिसाचे भेटींत भोव करून तांणी जे आमचे पासत सॅक्रिफीस केल्यात आनी आजून पासून करतात, भोव करून जायते फावटी ओगेपणान तांणी सोंसलां आनी सोंसतात, ह्या पासत ह्या आल्ताराचेर ह्या उंड्या सोऱ्यान आमच्या आवयांक आयज उबारुया आनी तांकां देवान सांबाळूंक मागुया.